Ramesh Tavadkar sir, my colleague Farrell, Angelo, Nelimer, Sia, coach Riaz, assistant coach Inas, manager Pranjali, and all gathered here. Manoj, one of IC members. It's a proud moment for girls hockey. I think it's after long that a girls team has won both the games, and we defeated Jammu Kashmir 2-1. That was a tough game, and after that, the toughest team in the group, that is Dadar Nagar Haveli, and I'm proud to say that we defeated them 4-0. I think that is one of the proud moments for Goans hockey also, and that was junior team, women's junior team has gone. As it is already said that we are going to B division. B division not easy. B division is tough. Tavadkar sir has always supported us. He has supported me personally also, and as Goans hockey also, he has extended his full support. Now, when we were talking, he was saying that he will help us with some sort of international standard, some sort of equipment, maybe in his taluka or in his constituency. And along with that, we have Sia Sheikh here, who has extended support for the next year team. The team has to be trained now. We have to take you to some other academy, or we have to get a coach from outside Goa who is going to take you to the next level. So with that regard, Sia Sheikh along with the organization has come forward to help. I again congratulate all the players along with the coach, assistant coach, manager. I also congratulate my whole team, Goans hockey. I hope the same spirit continues, and next year we reach to Division A. Thank you. Thank you, sir. On behalf of Goans Hockey, Honorable Speaker, my President, Sia, our sponsor, and all gathered here, and my dear players. Our Honorable Speaker himself knows the value of sports, and he understands that if you are involved in sports, you get away from all the other vices. So of course your academics are important for you, but also don't stop this practice. Continuous fitness practice is required for our Goan team. So our Honorable Speaker has promised us a ground of an international standard where international teams would be coming in future to witness Goa, and everybody loves to come to Goa. So this will be a great event in the green lush territory of Kankona. So I thank the Honorable Speaker for all his support he has given us and his motivation, and I thank Sia also for coming forward to help our team, sponsor our team, and prepare our team for have a next vision, a beautiful vision that will take our team to greater heights. Thank you, sir. Yes. Thank you, madam. आजच्या या परीक्षा कार्यक्रमात तुम्ही सगळे स्टुडंट्स स्पोर्ट्स एक्टिव्ह मेंबर सगळे आज टिचरीन तुमकां खूब सांगले हांवें तुमकां जवळ कॉन्फरन्स हॉलान सांगला सभापती महाशयान सभापती स्पीकर त्यांच्या गांवान काणकोणान जे त्यांचो स्कूल कॅम्पस जे भाशेन उबो केल्लो आसा तो तुमी सगळ्यांनी भुरग्यांनी पळोवपाक जाय कारण ते एक स्वता स्पोर्ट्स आणि स्पोर्ट्स टिचर येतले आणि गांवांत ते खेडे गांवांत कितें करूंक शकता तेणें ते उदाहरण दवरलें आसा आनी ह्या भुरग्यांनी पळोवपाक जाय. तुमकां दोन गोश्टी सांगलेल्यो आसा हांवें. एक 25 वर्सां पयलीं जो लोकोत्सव ते गांवांतल्यान ते खेडे गांवांतल्यान तयार केल्लो आज जगभरान फामाद आसा. जगभरांतले लोक देशांतले लोक सगळे काणकोणान डिसेंबर म्हयन्याच्या लोकोत्सवाक वयता. त्याच बरोबर त्यांचो कॅम्पस जो आसा आयज भुरगीं त्या स्कुलान शिकता थंय रावता तांकां सगळे जेवणाची राणाची सगळी रावपाची सगळी वेवस्थाय आसा. आनी आतांच नुकतेच 2 वर्सां पयलीं श्रमदाम जो कॉन्सेप्ट आसा तो आदले गोंय आदले मनीसपण आदले लोक एकामेकाक कशे पावतालो तो उद्देश तेजो अर्थान त्या अर्थान आमी आतां फुडें जर वयतले जाल्यार आमी फाटले विचार परत लोकां मदीं हाडपाक जाय कारण एकूच एकामेकाक सहाय्य करप एकामेकाक सपोर्ट करप एकामेकाक आमी कसो आदार करता. तुमकां हांवें उदो सांगला ते भशेन खुबशे तुमी पळयात युट्यूबाचेर काणकोणचो लोकोत्सव आनी श्रमदान सगळो तुमकां पळोवपाक मेळटलो कशे तरेचे सराचें आसा. सरान खूब परिस्थितींतल्यान तुमकां सांगता सर केन्नाय सांगता आमोणे गांवांतल्यान
कितके किलोमीटर चलत येतालो स्कुलार, चलत यो वच करतालो आनी थंयच्यान तो आयज खंय पावला. आज त्याच लोकांनी त्याचे कश्ट पळोवन त्याच मतदारसंघातल्या लोकांनी तांकां आमदार म्हणून निवडून दिले. आमदार म्हणून निवडून दिवन ते मंत्री जाले. मंत्री जावन आयज सभापती म्हणून आसा. आज त्यांचो वावर खुबसो आसा. ते वावर त्यांचो आयज लोकां मदीं कित्याक आसपाक जाय, लोकांनी तशें तयार जावपाक जाय. तो सदांच सांगता आमी जशे फुडें सरले तशे भुरग्यांनी फुडें सरपाक जाय. तेका लागूनच सगळे आमचे आदलेपण आनी पयले आमी कशे एकामेकाक सपोर्ट करताले हे सगळ्यांक भुरग्यांनी लक्षांत हाडपाक जाय. आमची मॅडम खूब वर्सां जिल्ला पंचायतीक निवडून येयली, भायल मनीस ती, पण सावथ गोवान सामकी लिडर. खूब फावटी अनुप सुद्दां एकदां येयली एक फावट, पण तिका एक ती दुसऱ्याक शब्द दिल्यारूय पाळटा. ते इलेक्शनाक विधानसभेक फॉर्म भरले आनी तिका रिक्वेस्ट केले तूं अमक्या मनशाक सपोर्ट कर, पण त्या शब्दाक फाटी सरून दुसऱ्याक सपोर्ट केलो आनी दुसऱ्याक निवडून येयले. पण हे एक मॅडमीचे खूब गोंयभरान हें आसा. ती एका पार्टीक म्हण केन्ना अशें हें करून रावना, पूण जे बरें आसा थंय सदांच ती रावला. मनोहर पर्रीकर तिका सामको बरो मानतालो. तिका म्हणजे नेलीबाई, ताका नेलीबाईच म्हणून सगळे लोक वळखता. म्हणजे एक तुमकां सांगता, तुमी आयज सगळीं चेडवां भुरगीं आसा, पण तेजे सारकें कितकें एक्टीव काम केलें हें अशें करपाक जाय. सगळ्यांक तुमकां भुरग्यांक म्हाजी शुभेच्छा. सगळ्यांक बरें फुडल्या शिक्षणाक तुमकां म्हाजो आशिर्वाद. One thing I want to tell you, my dear friends, Speaker is the only person all over India who has built nearly 70 houses for the poorest of poorest. When Speaker says something that he will make a ground of international standard, I believe you, sir, that it will be a reality. आमच्या मध्ये आता स्पोर्ट्स डायरेक्टर एक सराचे जशें हांवें उदाहरण दिलें तुमकां, एग्जाम्पल दिलें सराचें, Sir, come here, sir. तेच भशेन हो आमचो सर, तोय टिचर डॉक्टर अजय गावडे. तो आज उत्तर गोवा जिल्हा पंचायत सीओ चीफ एक्झिक्युटिव्ह ऑफिसर म्हणून काम करता. हँडीक्राफ्टचो MD आसलो, पण चड काम पडले कारणान आज तो स्पोर्ट्स डायरेक्टर खूब एक्टिविटीज करता. आनी तो तुमकां केन्नाय जाय जाल्यार आपले विचार दितलो. आतां 2 शब्द सांगतलो. एक सर, तुमी तुमचे खूब स्कुलांनी लेक्चर दिवपाक वयता, आतांय ते कडा रिक्वेस्ट करता की आपले विचार तुमचे मदीं मांडचे. सर, अजय सर. Good evening, sir. With permission of Speaker, I didn't come for this program because I had come for with sir. Anyways, now I am Director Sports and Youth Affairs under the guidance of Honorable Chief Minister, Sports Minister now. We are restructuring a lot of things and I have already started working on a lot of pending issues for the sports. So, and I understand खूपशे बरी गोष्टी पळोवपाक मेळटल्यो. And I'm very happy that you all have been the winner. Great, and I really applaud that and congratulate all of you. I would like you to be seen on more higher platform and show that hockey in Goa is prospering, and in coming days you will see more prosperity in hockey. And women, you being the the forefront of the society, you have proved it again and again, and I'm sure in coming days you will get to see more medals coming in the way of not only state but one day you will be part of Indian national team. So congratulations. I am all available whenever you need my support for the sports, and anytime that you need to have any kind of support system that for your growth in terms of sports, I am there. Anytime you can come. On behalf of Goans Hockey, I would like to place special thanks to Department of Sports and Youth Affairs because they have allocated us 8,000 square meters of land at Correct. Pathoda. It is already approved and I have already signed it. And we have also given a letter to DSI asking for 25 years lease, Yeah. so that we can take the ground further. We can take the ground further, and the 8,000 square meter land has been given. If 2,500 more is given, then we can come up with other facilities like storeroom or engine. Cabinet has approved your proposal. It has come to me, sir, and it is given. And one more thing I would like to bring to the knowledge of the sir. This happened today only. Speaker sir, Ramesh Tawdekar sir has given us a
is going to help us in coming up with international standard stadium in Kanpur. Okay. Just for your knowledge. Kindly repeat the honorable speaker, say a few words and motivate it. येस Thank you. मला बी लहानसोच कार्यक्रम पण अत्यंत महत्त्वाचे कार्यक्रमाचे मानतात की सगळ्या भुरग्यांचे अभिनंदन करपाक खातीर कॉन्ग्रॅच्युलेशन करपा खातीर विशेष करून तुम्ही सगळे म्हजे ऑप्शन आहे त्यामुळे अभय वामेकर तशेंच आमचे तेलबाय नेरी बॉय हांचे सगळ्यांचे हांव आभार व्यक्त करता की ऑपॉर्च्युनिटी म्हाका दिल्ली आसा आणि त्यामुळे सगळ्या भुरग्यांचे खरें आमी मोठ्या ताळे वाजून त्यांचे अभिनंदन करूया आणि एक विशेष असो अचिवमेंट तुम्ही करून आयिल्ले आसा की म्हणजे एक एक्सायटमेंट आसा आसा न्ही आं आमी जिखला की फुडें बाकी सगळे आनी तो एक्सायटमेंट आसपाक जाय एक्सायटमेंट आसत जाल्यारच आमी कितें तरी लायफान अचीव करता हांव एक्सपिरियन्सान हांव कितें सांगता की हांव एज ए स्पोर्ट्समॅन स्पोर्ट्स टिचर स्पोर्ट्स आदलो स्पोर्ट्स मिनिस्टर आशिल्लो आनी आतां स्पिकर म्हणून काम करता त्यामुळे म्हणजे सदांच एक मायंडसेट जो असो आसा की म्हणजे हांव एज ए स्पोर्ट्स मिनिस्टर आसतना ग्रॅज्युएशन टिचर आसतना म्हजें म्हणणें आशिल्लें की केन्ना तरी हांवें असो एक स्टेटमेंट केल्लो की आमी सगळ्या डिपार्टमेंटाचें बजेट जें आसा न्ही तें स्पोर्ट्साक दिवचें आनी तेजे फाटीं कारण अशें आज आमी हॉस्पिटलांक आमी जास्त लोक आसता पळय ते जर आमी ग्रावंडार आयले आसत जर जायत न्ही फिजिकली फीट आसत जर जायत न्ही जाल्यार हॉस्पिटलांत वचपाची संख्या कमी जाता म्हणजे आमी हेल्दी आनी फीट आसता आनी त्यामुळे ह्या सगळ्या गजालींतल्यान दुसरें अत्यंत म्हत्वाचें आसा न्ही व्हॅल्यूज जे आसा न्ही स्पोर्ट्समॅनाक तितली कळटा म्हणजे स्पोर्ट्समॅन आसा न्ही खंयच्याच असो वायट गजाली वचूंक शकना म्हणजे केन्ना केन्ना एज्युकेटेड मनीस सुद्दां जो आसा न्ही म्हणजे करप्शन म्हणा डिस्ट्रक्टीव जो हातूंत आसता तो स्पोर्ट्समॅन असो आसपाक जाय ताजी मायंड सेट जो आसा न्ही इतली डिसिप्लीन आसता आनी त्यामुळे एज अ गूड सिटीजन बरो सिटीजन जर जायत जो स्पोर्ट्साचो खूब बरो उपेग करपाक येता आनी त्या दृश्टिकोनांतल्यान म्हणजे स्पोर्ट्साचे एडवांटेजीस जे आसा ते आमी सांगपाची गरज आसा म्हणजे ते आमीच सांगूंक शकता कारण आमी तुमी सांगूंक शकता हांव सांगूंक शकता त्यामुळे नेशन बिल्डिंगा खातीर जे आसा न्ही स्पोर्ट्साचो खूब मोठो फायदो जावपाक शकता तो जावपाक जाय त्या दृश्टिकोनांतल्यान एक थॉट्स जे आसा विचार जे आसा न्ही ते सगळे पॉजिटीव व्ह्यूज जे आसा न्ही ते आमी सगळ्यांनी ते सोसायटीक दिवपाक गरज आसा त्यामुळे अशें धरून वता की आज तुमी जे भुरगे म्हणजे बऱ्याच वेळाचेर कितें आसा की कालांतरान एखादो स्पोर्ट्स सोडटा म्हणजे आज अचिवमेंट मेळ्ळें की म्हजे कडेन हांव स्कुलाक पळयता की पर इयर नाय म्हळ्यार सादारणचे एक 50 भुरगे नॅशनल रिप्रेझेंट करतात पर इयर म्हणजे नाय म्हळ्यार म्हाज्या हातूंत आसा सादारणचे मोर देन 400 स्टुडंट्स इंडियन आत्ता पर्यंत स्कूल गेम्स ताजो एक्सपिरियन्स हांव घेता त्यामुळे ह्या सगळ्या गजालींतल्यान एक बरो सिटीजन जावचो आणि त्याच कोणाच्यान स्पोर्ट्साचो खूब मोठो एडवांटेज मेळपाक शकता आनी त्याच तो विचार धरून आसा की हांव कोच म्हणत बाकी सगळे अभय वामेकर तो थॉट्स घेवन वचपाची गरज आसा की नेशन बिल्डींग स्पोर्ट्सांतल्यान नेशन बिल्डींग कशें जावपाक येता की जेन्ना फाल्यां जर एखादो म्हणजे तुमी स्पोर्ट्सांतल्यान तुमचें करियर करतले अशें ना मे बी म्हाका दिसता 5% 2% दिसांनी एखादे भुरगे तुमी स्पोर्ट्सांतल्यान करियर करतले पूण जे रेस्ट ऑफ द स्टुडंट जे आसा न्ही ते सोसायटीक जेन्ना आपल्या वेगवेगळ्या क्षेत्रांनी वतले आसा न्ही तांकां 100% सक्सेस तांकां मेळटलें आनी त्या दृश्टिकोनांतल्यान आसा न्ही स्पोर्ट्स जो आसा न्ही तो जो विचार म्हणजे आपल्या भविश्याच्या दृश्टिकोनांत करपाक जाय जावपाक जाय असो विचार करपाक असो थॉट्स घेवपाक जाय त्यामुळे आज आमचे स्पोर्ट्स डायरेक्टर आसा की ते त्या दृश्टिकोनान विचार करता त्यामुळे हांव धरून वता की स्पोर्ट्सा कडेन आमी जास्त कॉन्सन्ट्रेशन करपाची गरज आनी त्या दृश्टिकोनांत तुमी म्हणजे जास्तीत जास्त म्हणजे हांवूय गव्हर्मेंट किंवा चीफ मिनिस्टर बाकी सांगपाक सांगून ज्या तुमचे जे काय रिक्वायरमेंट आसा ह्या सगळ्या ते रिक्वायरमेंट कशो फुलफील जातल्यो ते पुराय जातल्यो त्यामुळे परत एकदां तुमच्या सगळ्यांचे कॉंग्रॅच्युलेशन करता आनी अशेंच तुमचें फ्युचर घडोवचें आनी फुडलें नॅशनल किंवा नॅशनल तुमी विनर आसात इंटरनॅशनल लेवलाचेर तुमी विनर जावचे अशी अपेक्षा व्यक्त करून परत सगळ्यांक हांव म्हजे वतीन तुमकां सगळ्यांचे शाबास दिता अधिकारी डायरेक्टर
कसे आहे तुम्ही सर 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 तुम्ही मोदी राहा सर तुम्ही मोदी राहा मोदी राहा कसे बरं आहे Yes. Julie D'Souza. Joel D'Souza. Joel. Archie. Joel. Archie. Prachi Yadav. Prachi Pawar. Pawan. Archie Yadav. Nick. Prachi Yadav will clap for her. She scored 2 goals. Prachi Yadav. Yeah, Yadav. Prachi Yadav. This one scored. पूर्ण दाखवून घेतली Wonder. Good. चल रश्मी चल व्हेरी गुड Rashmi. Yogita. Very good. Don't stop her. You continue. She's an athlete also. Here you come here. Marisha. Thomas. प्रॅक्टिस Yeah, you take from Sierra. Idea. Coach, manager. Let's clap for our manager. Yes, thank you. Yes, thank you. Yes, thank you. Thank you, sir. Thank you. Thank you, everybody. ग्रुप फोटो तुम्ही सगळे लकी ग्रुप जे स्पोर्ट्स मिनिस्टर नवे स्पोर्ट्स डायरेक्टर झालेले नका असं Wait. On behalf of everybody on Goan's Hockey, Sia has brought a special gift for honorable because remember, hockey is a national game and Speaker is supporting you all. So give the flag flying higher. And I thank the Adaksha also. मॅनेजर इव्हेंट मॅनेजर मच्छी तुम्ही विकेट करा फाटी चल उभी राहा फाटणार
चल 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 फास्ट फास्ट And ते मग थोडे उभे राहा Three cheers for Goans hockey. Hep hep. Hooray! Hep hep. Hooray! Hep hep. Hooray! Three cheers for our honorable speaker. Hep hep. Hooray! Hep hep. Hep hep.